बुधवारा वास्कोच्या आयओसी जंक्शना कडेन पेट्रोल व्हरपी टँकर आनी दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो। आयओसी जंक्शना कडेन टँकरान वॉल्त घेतना दुचाकी चलोवपी टँकराच्या टायरा पोंदा मेळिल्ल्यान गंभीर जखमी जालो। गंभीर जखमी जाल्ल्या दुचाकी चलोवप्याक उपचारा खातीर जीएमसीन दाखल केला। अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा। हांवें गव्हर्मेंट जे अथॉरिटीज आहात न्हू तांकां पयलींच शिटकावणी दिल्लेली हे जे सर्कल आहा न्हू हे डेंजरस सर्कल म्हणून कितें आनी लास्ट टायम आमी हांगासर बोवाळ सुद्दां मारलेलो की हांगा गाडये जे टर्न मारतात ते फाटीं फुडें पळयना म्हणून। आतां हो जो तेंच्यांनी आतां न्यू फ्लायओवर बांदपाचो इनिशिएटीव घेतला, आमदारान सांगलेले वास्कोचे आमकां हो जाता इतले बेगीन आपूण करून घेतलो म्हणून। गेले सप्तकाच्या पयलीं सांगलेले, आतां दुसरो सप्तो येयलो तरी पूण हो फ्लायओवर कंप्लीट जायना। वॉर बेजीस हे काम जावपाक जाय आसलें दीस आनी रात। जर सपोज तुम्ही लोकांक जर इनकन्विनियन्स दिता न्हू हे वॉर बेजीस काम जावपाक जाय आसलें। आयज हे सामान्य मनीस मुरगांवचो आनी वास्कोचो भोगता। आतां म्हाका एक सांग, खंयची बायल शाळेन वयतना परत परत सांगला भुरग्यांक शाळेन सोडपाक लोक हांगाच्यान वयता म्हणून ल्हान भुरग्यांक घेवन। त्या टायमाचेर एक्सिडंट जावन कोण मेलो जाल्यार कितें करता? पळोवची तोंडान सुबेश न्हू कितें रे तुमी लोकांक ग्रांटेड घेतले आनी आमी हे पळोवन केन्ना वगी रावचे ना। सगळीं नाटकां तुमची। आयज जे जाला न्हू कितें हो एक ट्रेलर तो जर मेल्लो जाल्यार कोणाक ना जातलो आसलो, तेच्या फॅमिलीक ना जातलो आसलो, सरकाराक कांय फरक पडचो ना, आमदाराक फरक पडचो ना कितें रे, आनी खंयच्या बाकीच्या गव्हर्मेंट अथॉरिटीक फरक पडचो ना कितें। सो आयज हे जे चल्लां न्हू हेचेर आमदारांनी दखल घेवपाक जाय, ह्या पयलींच सांगता। आनी जर सपोज कितें व्हडलो इन्सिडंट बीन जालो न्हू आमी वगी रावचे ना, पयलींच सांगता तुमकां।